जो रस्तो आसा न्ही तो रस्तो सादारण आमचो दाण्यार म्हणजे सांगे दाण्या थंयच्यान डायरेक्ट आमचो फातिमा हायस्कूल वाया मळकर्णे येवच्यान गेल्ले कडेन आसा आनी ह्या मळकर्णेच्या रस्त्याचे वायडनींग जवळ चिचा साकून आमची बाणशी पर्यंत वायडनींग चालू आसा. आयज जवळ जवळ म्हाका दिसता लास्ट एप्रील म्हयन्याक काम स्टार्ट जाल्लें. एप्रील मे जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर आनी परत डिसेंबर पावलो. एप्रील वर्स जावपाक आनी थोडे 2-3 म्हयने कमी आसात. तर ह्या रस्त्याची परिस्थिती अशी की गेल्ल्या इतले म्हयन्या भितर फक्त रस्तो खणून दवरले कडेन आसा आनी खणले नंतर जे वायडनींग जावपाक जाय एकदम बरी गोश्ट गांवांक उदरगत जाता आमकां सगळ्यांक जाय. पण तेच भशेन हे जेन्ना वायडनींग जाता ते वायडनींगाचें काम इतलें ते कित्याक रखडले कडेन आसा हाजो बी प्रश्न चिन्ह आसा. कारण हे वायडनींग आतां जाल्ले कडेन आसतना सगळी वाटेक सगळे तोकाचे फातर सगळे वलतांनी सगळे कट सगळे फातर मारले कडेन आसा. प्लस वलताचे सगळे सोकरा आसा आनी अशा जाग्याचेर स्कुटरीन किंवा गाडीन जेन्ना फुडल्यान व्हडली गाडी येता तेन्ना वचपाक खूब त्रास जाता आनी स्कुटरीन निसरपाचे चान्सीस आसा आनी हांगा एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस आसा. एक्सिडेंट जावपाचे न्ही तर ऑलरेडी एक्सिडेंट जाले. एक बुरुसो दुपर फाटल्या दिसा एक्सपायर जालो अशी पोजिशन आसा. तेन्ना ह्या रस्त्याचें काम जावपाचें केन्ना हो गव्हर्मेंटा कडेन आमचो एक प्रश्न चिन्ह आसा. खंय तरी हें काम फुडें घेवपाचें तेंचे बेगीन तयार आसा काय नाका आनी लोक हांगा मरपाचे ती तयार आसा. कित्याक आमकां आतां येवच्यान सदांच आमचो येवपाचो वचपाचो रस्तो गाडी भायर घालपाक सुद्दां मेळना हांगा. अशा वेळाचेर खंय तरी कोणी विचार करचे गव्हर्मेंटान ह्या विशयाचेर आनी कितें तरी हेजें सोल्युशन काडचें. सबंद फातर सगळे वयर चल्ले कडेन आसा. मोठे मोठे तोकाचे फातर सगळे रस्त्या भितर आयिल्ले कडेन तुमी आतां फाटल्यान फायल पळयल्ले कडेन आसा आनी हेजेर विचार करून गव्हर्मेंटान खंय तरी बेगीन काम हातीन घेवन कवर करचें इतलें आमचें म्हणणें.